Nusi Wakad Hello Dotor, brought to you by Wakad Hospitals, enhancing quality of life. नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांची आवडीची कार्यावळ हॅलो दोतोर आता परतून सुरू जाता एका नव्या रुपान नव्या स्वरूपान. अशें म्हणटात की बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड आर वर्थ वेटिंग फॉर. तुम्ही काय दीस ह्या कार्यावळीची मुजरतपणान आणि मोगान वाट पळयली. ती कार्यावळ आता परतून सुरू जाता आणि आयचे पयले कार्यावळीन म्हणजे ओपनिंग बॅट्समॅन आमच्यान म्हणूं येता. आमचे बरोबर आसा डॉक्टर माधव संजगिरी, गोंयचे नामनेचे युरोलॉजिस्ट, आणि ही आसा तांची वळख. दोतोर माधव संजगिरीन MS इन जनरल सर्जरीचे शिक्षण KEM हॉस्पिटल मुंबईच्यान मिळयलें. तांणी फुडें युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबईचे सुवर्ण पदक प्राप्त केलें. DNB MCH इन युरोलॉजीचे शिक्षण मेळोवन ते फुडें रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन इडनबर्गान FRCS ची पदवी मेळोवपाक गेले. माधव संजगिरीन आयज पर्यंत 10,000 पेशंट आणि 7,000 वेगवेगळे आणि कॉम्प्लेक्स युरोलॉजिकल शस्त्रक्रिया केल्यात. सध्या दोतोर वॉकार्ड हॉस्पिटलांत प्रॅक्टिस करतात. डॉक्टर नमस्कार. आयची जी कार्यावळ आसा ती आमचे कडेन तज्ञ दोतोर आसा ते युरोलॉजिस्ट म्हणजे लघवेच्या मार्गांतली जी दुयेंसां आसात, दादल्यांची आसूं जावं बायलांची आसूं, म्हणजे आमी मुतखड्याचे दुयेंस म्हणूं येता, प्रोस्टेट म्हणूं येता, किंवा बायलांक ते युरिनरी इनकॉन्टिनन्स जाता की परत परत लघवी जाता. हाच्या सारक्या दुयेंसांच्यो तुमच्यो ज्यो कितें तक्रारी आसात त्यो तुमच्यांनी आमकां फोन करून विचारूं येता. आणि आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आणि 24904445. तेन्ना ह्या कारणांनी तुमचो वांटो खूब म्हत्वाचो आसता, खूब मोलादीक आसता. फोन करात आणि फोन करतना एक लक्षात दवरात की तुमच्या घरातल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात आणि जे तुमचे प्रश्न आसात ते मुजरत विचारात, समर्पक शब्दान विचारात, म्हणजे खूप वाडोव नाकात. हे एक ल्हानशी तुमकां सुचोवणी दिता. आणि डॉक्टर म्हाका दिसता आमी सुरू करूया, कारण आतां हळू हळू आमकां फोन येवपाक लागतलेच. म्हाका दिसता जेन्ना आमी गोंयांतलो जो म्हणजे भौगोलीक वाठार असो पळयतात की म्हणजे रायट फ्रॉम काणकोण पासून तो सगळो हातून की एक थोडेशे प्री डिस्पोजिशन जे आसा गोंयांतल्या लोकांक ते युरिनरी स्टोन म्हणजे मुतखड्याचे दुयेंस अशें लोकांक दिसून येता. थोड्यांक दिसता की आतां ते प्रमाण वाडलां म्हणून, पण म्हाका दिसता की इट इज वी आर डिटेक्टिंग देम अर्ली. म्हणजे आमकां तांचे म्हणजे अल्ट्रासावंड म्हणा किंवा बाकीचे जे आमचे कडेन साधन सुविधा उपलब्ध आसात तांकां लागून तांचे बेगीन निदान जाता आणि आमकां त्यो केसीस कळटात. तर म्हाका सांगात डॉक्टर की हे जे प्रमाण आसा गोंयांत सुबेज कंपेर्ड टू अदर, म्हणजे आय डोंट नो वेदर इट इज रियली हाय एज कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स, आनी इफ इट इज रियली हाय देन वाय? युरिनरी स्टोन्स जावपाक दोन मेन कारणां आसात. एक वॉटर इनटेक कमी पडटा. गोंयांत एज सच वॉर्म आनी ह्युमीड वेदर आसता. ह्युमिडिटी चड आशिल्ल्यान स्वेटींग चड जावन बॉडीत नॅचरल फॉर्म ऑफ डिहायड्रेशन जाता. बरेच म्हयने ह्युमीड आनी वॉर्म वेदर आशिल्ल्यान वॉटर इनटेक कमी पडटा. उदकाचो इनटेक कमी जाल्ल्यान सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट जावन ताजेर मागीर स्टोन्स तयार जातात. हें एक कारण. दुसरें कारण आसता डायट. आमचे लोकल गोवन डायटांत खूब हाय प्रमाणांत शेलफिश, सुंगटां, कालवां, शिणाणी हे सगळे पदार्थ चड प्रमाणांत खाल्ले वतात. रेड मीट, बीफ, पोर्क, मटण हे आयटम्स काही लोकांचे डायटांत रेग्युलरली आसता. मिल्क प्रॉडक्ट्सचे प्रमाण सुद्धा चड आसता. आणि सर्टन वेजिटेबल्स, गांवठी वेजिटेबल्स मेळतात, वांगी, भेंडी, पालक हे सुद्धा खूप चड प्रमाणात जर खातात. सो ह्या सगळे कारणामुळे इनएडिक्वेट वॉटर इनटेक आणि डायट फॉल्टी आशिल्ल्यान युरिक ॲसिड, ऑक्झलेट्स आणि कॅल्शियम हे 3 मेन पदार्थ असतात स्टोन्स फॉर्म जावपाक. हे चड प्रमाणात डिपॉझिट जातात आणि एकदा क्रिस्टलायज जावन डिपॉझिट जावपाक लागले की तो स्टोन मागीर भितर वाडीत वता आणि त्यामुळे मागीर सगळे प्रॉब्लेम सुरू जातात स्टोनार. म्हाका सांग डॉक्टर, जेन्ना आमी म्हणटा की तुमी म्हटलं की गोंयचे म्हणजे लोक सर्वसामान्यपणे उदक कमी पितात किंवा गोंयचे लोक कमी पिता अशें ना. गोंयचे वेदरचे प्रमाणात उदकाचो इनटेक मातसो चड आसपा जाय. जंय वेदर ड्राय आसता, स्वेटींग चड जायना, कूल आसता, थंय तितलें डिहायड्रेशन जायना. सो वॉटर इनटेक थोडो कमी आसल्यार चलता. पण हांगा जेन्ना वॉटर इनटेक कमी पडटा इन एडिशन टू आवर वेदर, तें इट बिकम्स अ विशियस सायकल मागीर. अच्छा.
म्हाका सांगा डॉक्टर की जनरली तुमचे रिकमेंडेशन आता कितें आसा हांगा वेदरूय प्रत्येक वेदरा प्रमाणे वेगळे हें आसतलें तरी सुद्धा स्पेशली जर आमी पळयलें समर म्हणजे जेन्ना गरमेचे सीजन आसता एकूण मनशाक 10 ते 12 ग्लास उदक तरी दिसाक पिवपा जाय म्हणजे 2 लिटर तरी इंटेक जाय उदकाचो आणि जेन्ना समर मंथ्स एप्रिल मे म्हयन्यांत जेन्ना चड जाता तेन्ना 2.5 लिटर म्हणजे थोडे आनी वाडोवचे पडटले प्रपोर्शनली टू कॉम्पेन्सेट करपाक की चड डिहायड्रेशन जावं नये. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर आनी तुमकां प्रश्न येता म्हणजे आमकां कोण तरी विचारतात म्हाका नक्की खात्री आसा खुबशे कडेन म्हणजे गोंयांत तरी असो एक समज आसा की बियर पिल्यार म्हणजे स्टोन आसा ते जायनात किंवा भायर पडटात. वॉट यू वूड लायक टू कमेंट अबाउट दीस? कितें आसा जुने काळात जेन्ना डिटेक्शन किंवा साधनां नाशिल्लीं किंवा दोतोर अवेलेबल नासताले तेन्ना काही लोकांन नोटीस केलां आसतलें की बियर पिवन स्टोन पडलो. आतां बियर हें अल्कोहॉल आसा अल्कोहॉलान डायुरेसीस जाता. डायुरेसीस म्हणजे युरिनचें प्रोडक्शन वाडटा म्हणजे जर तुमी तासाक सर्टन अमावंट युरीन प्रोड्यूस करता 100 ml युरीन प्रोड्यूस करता जाल्यार बियर पिले जाल्यार ते फुडले तासा 200 ml युरीन पास जातले. बरोबर. आतां तें युरीनचो फोर्स वाडटलो आनी त्या फोर्सान बारीक स्टोन जर असले तो पडून वचत जे आमी पेशंट हॉस्पिटलांत एडमीट जावन युरीन स्टोन अडकला म्हणून एडमीट जावन आमी ड्रिप्स दिवन एंटीस्पाझमोटिक्स दिवन जे ट्रिटमेंट करतात तेजो इफेक्ट बियर करता. पण बियर जर तुमी म्हयने पीत रावले जाल्यार बियरांत जे ऑक्झलेट्स असतात ते डिपॉझिट जावन ऑक्झलेट स्टोन नवीन तयार जातलो. सो जे इफेक्ट जांकां मेळटा आनी तो स्टोन पडटा तो ताजो डायुरेटीक इफेक्ट आसता जो अल्कोहॉल खंयच्याय अल्कोहॉलचो आसता. बट दॅट इज नॉट द करेक्ट वे टू ट्रीट. इट इज कोइन्सिडेंटली फावंड की 4 बियर पिलो आणि म्हजो स्टोन पडलो सो ते बियराक क्रेडीट मेळ्ळें. इनफॅक्ट असो मत 4 म्हणजे तितके जर उदकूय पिलो जाल्यार घडये ते पडूच पडटले कारण बिकॉज विथ दॅट कन्झम्पशन ऑफ दॅट मच क्वांटिटी ऑफ वॉटर. म्हाका सांगा डॉक्टर की तुम्ही म्हटलें न्ही की हांगसरले म्हणजे प्रत्येक मनशान 10 ते 12 ग्लास उदक पिवपाक जाय. आर यू म्हणजे दिस इज युअर स्पेसिफिकेशन म्हणजे इरिस्पेक्ट ऑफ द क्लायमेट म्हणजे वेदर कारण केन्ना आमी गरमेन सुबेज किंवा अशें डॉक्टर कित्या खातीर विचारताचो एक मजा कितें आसा कारण आजकाल अशें हांवें खूब फावटी अशें नेटार बी लोक मेसेज धाडटा की सकाळी उठल्या बरोबर 1 लिटर पाणी पिवपाक जाय कोण म्हणटा 1.5 लिटर पिवपाक जाय आनी इनफॅक्ट केन्ना इतके ताळ्या कडेन येता यू फील लायक वॉमिटिंग. ना हे दीस क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज ओवर अ पिरियड ऑफ द फूल डे. इट कॅनॉट एक बरोबर 1 लिटर हें पिवप हें फिजियोलॉजिकल न्ही हें नॉर्मल न्ही शरिराकय संवय ना. बरोबर. 1 लिटर आमी आतां पेशंट एडमीट आसता ऑपरेशन एडमीट आसता तेन्ना आमी ड्रीप दितात ते 1 तासांत 1 लिटर आमी ड्रीप दिवूच शकनात ते चुकीचें जातलें अनलेस मेडिकली वेगळे कारणान दिवचे पडले जाल्यार. पण नॉर्मली एक बरोबर इतले पिवप ना. इट हॅज टू बी स्पेस्ड आउट ओवर अ पिरियड ऑफ फूल डे. म्हणजे हे गोष्ट आसा ती सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की एकाच वेळार खूप उदक पिवपाक ते डिस्ट्रिब्यूट करून म्हणजे डिवायड करून घेवपाक दिसाक एक 10 ते 12 ग्लास पिवप खूप गरजेचें. मातसो डॉक्टर की जेन्ना आमी पळयतात न्ही की आफ्टर 50 इयर्स की अशें म्हणटात की दादल्याचे एक कॉमन डिसऑर्डर किंवा प्रॉब्लेम तो म्हणजे प्रोस्टेटचो. तर हो प्रोस्टेटचो प्रॉब्लेम जो आसा की तुमी आमी बिनायन हायपरट्रॉफी म्हणा किंवा तर तो कित्या खातीर जाता आनी वॉट इज द इटियोलॉजी ऑफ दॅट एंड देन वील प्रोस्टेट ग्लँड ही डॉक्टर एक काम करूया आमकां एक कॉल आयला तो पयलीं घेवया. हॅलो हॅलो हां विचारात. हांव सालिगांवसून उलयतां. दोतोर म्हाका विचारपाक जाय स्टोन भाग स्टोन जाल्लो आहा हातून तेका वखद कितें म्हणजे हे करपाचो नाही खंय स्टोन आसा तेका कोणे 6 स्टोन टॅबलेट दिले डॉक्टरान बरोवन घेता तो तातूंत कितें स्टोन पडटा कितें नाही स्टोन खंय आसा केदो आसा तो धाकटो आहा म्हणजे 6 हे आहा 6 कितें आसता पळय तो 6 mm हय 6 mm आसा काय केदो आसा म्हणजे स्पेसिफिक सांगल्यार बरें. आनी बरें खंय आसा तो तुमचे कडेन रिपोर्ट आसा तुमचे कडेन तुमच्या हातान रिपोर्ट आसा आता रिपोर्ट एक मिनिट घेता रिपोर्ट रिपोर्टान पळयता सोनोग्राफी रिपोर्ट हाडलो हय तोच आयला हॅलो हां सोनोग्राफी रिपोर्टान किडनी नॉर्मल सकले इम्प्रेशन वाचा हय सकयल ते लास्ट बरयलें आसतलें पळय इम्प्रेशन म्हणून तेच वाच इम्प्रेशन म्हणून बरयला ते हय इम्प्रेशन म्हणून काय ना ओपिनियन म्हणून बरयला सर कितें लास्ट लायन आसतली लास्ट लायन कितें आसा ती वाच
कांयच ना दिले दोतोर फकत सांगलो ताका आजी हातून गेल्लो ताका आमी आजिलान हॉस्पिटलान there they don't give अच्छा पोटांत चड ते म्हाका हे ना पोटान दुखना ताका आतां ताका कांयच जायना पळय पोटान दुखता रे पळय ताका ते मुताक बी त्रास जावंक लागलो न्हू मग ताका ते सोनोग्राफी केल्ली तांच्यांनी ते हँड रेटींग म्हाका दोतोराचे फसना कितें बरयला पळय आजिला बरें ओके ताका आतां सध्या जर इमिजिएटली पोटांत दुखना जाल्यार ताका भरपूर उदक पिवपा लायात आनी एक 8 दिसान परत सोनोग्राफी करून पळयात जर त्या स्टेजचेर परत स्टोन मेळटा जाल्यार मागीर तुमकां स्पेशलिस्टाक कन्सल्ट करचें पडटलें युरीन ब्लड टेस्ट करचें पडटलें ब्लड टेस्टांत किडनी फंक्शन क्रिएटिनीन म्हणटात ब्लड टेस्ट आनी युरीक एसीड हे 2 इम्पॉर्टंट टेस्ट आसता आनी परत सोनोग्राफीचेर रिपोर्ट आसा जाल्यार प्रॉपर स्पेशलिस्टाक कन्सल्ट करून पळोवचें पडटलें कारण तो स्टोन किडनीत आसा काय देंवला सकयल आनी पॅसेजांत येवन अडकला की ना हें फायंड आवट करपाक इम्पॉर्टंट आसा त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट जातली पण जनरली 5 mm 6 mm हे जे स्टोन्स असतात ते स्पॉन्टेनियसली पास जावन वतात तुम्ही जे औषध चालू दवरलां सिस्टोन म्हणटात तें हर्बल मेडिकेशन आसा ताजो कितलो इफेक्ट जाता हे कमेंट करप योग्य न्ही कारण आमी ॲलोपॅथीक डॉक्टर आसात सो ताजो इफेक्ट जातलो की ना हें सांगपाक डिफिकल्ट पण ते स्टोन डिजॉल्व जायनात ते पास जावन वतात जनरली बरोबर डॉक्टर तुमकां एक प्रश्न विचारतात तुम्ही म्हटलें न्ही की अप टू 5 to 6 mm स्टोन युजली पास जाता एक युजली जनरल अशें कितकें लिमिट आसता की बाबा अप टू दीस लिमिट जनरली कितें आसता की ते नॅचरल युरीन पॅसेज म्हणजे युरेटरची डायमिटरच तितली आसता सो 6 mm 5 mm 6 mm 7 म्हणून ती स्टोन त्यातल्यान पास जावन वचपाचे चान्सीस हाय आसता सो 50 to 60% ऑफ द टाइम्स ल्हान स्टोन स्पॉन्टेनियसली पास जावन वतात पास जातना दुखता बरोबर तो जर अडकून उरलो पॅसेजांत जाल्यार मागीर पेन रिजॉल्व जायना मागीर तुमकां स्पेशलिस्ट डॉक्टराक कोणाक तरी मेळचें पडटा बरें आनीक विचारता अशें खुबशे फावटी कितें जाता हो स्टोन न्हय जशें तुमी म्हटलें की वयर आसता म्हणजे मे बी इन द किडनीन आसता आनी ते युजली पास म्हणजे जायनात किंवा पडनात किंवा ते थंयच म्हणजे ते म्हणजे तो स्टॅगॉन म्हणा किंवा आनी कितें हे मागीर हळूच थंय वाडपाक लागतात ताचे म्हणजे हाव यू टू मॅनेज विथ सच सिच्युएशन ना मोठे स्टोन जे जातात किडनीत व्हड स्टोन जातात जे स्टॅगॉन तुम्ही म्हणटात म्हणजे किडनीत खूप मोठो स्टोन आसता ताका कांय उपाय नासता ताका औषधान ट्रिटमेंट नासता ताका आमी परक्युटेनियस रिमुवल करतात म्हणजे दुर्बीण वाटे बारीक की होल सर्जरी करून ते स्टोन काडटात आतां इवन 13-14 सेंटीमीटरचे स्टोन सुद्धा आम्ही दुर्बिणी वाटे की होल करून सक्सेसफुली काढतात ऑपरेशन करपाची गरज पडना आता पण अप टू 13 सेंटीमीटर सुद्धा स्टोन जाऊ फुल किडनी भरून सुद्धा स्टोन म्हणजे इट इज योदो हळलो झाला तो प्रॅक्टिकली आता टेक्नॉलॉजी इतली बरी आसा की बारीक ह्या पेनाइतलो की होल करून तातल्यान आमी स्पेशल दुर्बीण घालून ते स्टोन फोडून क्लियर करतात म्हणजे भायर शरीराचेर स्कार फक्त एक बँडेड लावण्यापुरतो इतलो स्कार उरता आय सी म्हणजे दिस क्रेडिट गोज टू द टेक्नॉलॉजी अशें म्हणत आनी तुमचे सगळे तज्ञ डॉक्टर आसात तांकां कित्याक सांगपा वन्स अपॉन अ टायम आय स्टील रिमेंबर की तुका 15% ऑपरेशन 12% ऑपरेशन अशें व्हडलें ऑपरेशन करून ते स्टोनाक एक्सेस करचो पडटालो बट बाय द न्यूअर टेक्नॉलॉजी आनी एक्सपर्टायज म्हणा तशें हें आतां शक्य जालां म्हणजे म्हाका दिसता हाचो फायदो लोकांक खूब जातलो कित्याक तांची ती मॉर्बिडिटी किंवा हॉस्पिटल स्टे कमी जातलो हॉस्पिटल स्टे कमी जाता रिकवरी कमी जाता जॉब लॉस जायना नाल्यार व्हडलें ऑपरेशन जालें की पेशंट न्हिदून उरलो मागीर कामां वचना मागीर प्रोडक्टिविटी कमी जाता डॉक्टर म्हणजे आमकां एक आनीक प्रश्न आयलो आसा हॅलो हॅलो हां विचारात अशोक शेटकर टीव्हीच्यान उलयता अशोक बाब प्रश्न विचारात हां सर 2009 पासून आमचे मिस्टेक मातशें मोठ्यान उलयात 2009च्यान स्टोन प्रॉब्लेम आसा पूण मदीं मदीं पडटा मदीं मदीं करप कशी पडटा हे कंटिन्यू चालूच अशें कित्या खातीर रावता ते आता सध्या स्टोन आसा काय वॉट इज स्टेट नाव आसा हे पळय सोनोग्राफी केल्ली आसा 5 mm म्हणून सांगलो डॉक्टरान पण मदीं मदीं करप कशेची पडटा आनी तितले मातशें रिलीफ मेळटा अच्छा ते स्टोनाचेच पीसीस आसूंक शकता काय आनीक कसले अशें हांव म्हणटा तुमकां रिकरंट स्टोन प्रॉब्लेम आसा म्हणजे परत परत स्टोन जाता टेंडन्सी आसा सो ताजे खातीर तुमकां एक तर टेस्ट करपा पडटले स्पेशल टेस्ट आसतात ताका मेटाबॉलीक प्रोफायल म्हणटात ते खंयचेय नामांकीत लॅबांत जातले ते ब्लड टेस्ट असतात कॅल्शियम युरिक एसीड क्रिएटिनीन आणि पॅराथायरॉइड हॉर्मोनची टेस्ट आसता आणि 24 तासाचे युरीन आमी चेक करतात तुमकां फुल 24 तासाचे युरीन स्पेशल कंटेनर दितली लॅब ते 24 तासाचे युरिनात आमी ताजे ऑक्झलेट युरिक एसीड आणि कॅल्शियम लेवल एस्टिमेट करतात आणि खंयचे प्रमाण चड आसा ते फायंड आउट करून
हो मेटाबॉलीक प्रोफायल टेस्टिंग जालें की ताजेर मागीर स्पेशल मेडिसिन्स दितात अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आनी तुमचे शरिरान जी टेंडन्सी आसा ती कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करतात. हे मेटाबॉलीक टेस्ट करप खूब इम्पॉर्टंट आसा. ते टेस्ट जाय